आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी. वेगवेगळ्या थिमीचे टेम्पररी एक्झिबिशन्स करतात. अंदू आमी इन्सेक्ट्स हो विशय घेतला. गोंयांत सांपडपी वेगवेगळ्या प्रकारचे किटक ते कशे तरेन आनी खंयच्या वाठारांनी मेळटात हे सांगपी एक्झिबिशन. आमच्या गोंयची संस्कृती, परंपरा, इतिहास ह्या सगळ्या गोष्टींची जतन करपाची खूब गरज आसा. शोभायात्रेक 12 जानेवारी जी स्वामी विवेकानंदाची बर्थ एनिवर्सरी ते सगळ्या त्याच वेळार सगळ्या 12 तालुक्यांनी ही शोभायात्रा घडटली. ती शोभायात्रा 12 जानेवारी सांगिल्ल्या प्रमाणे 4 सुरवात जातली. आमच्या भितर अशें दिसलें की एक ह्याच निमित्यान स्वामी विवेकानंदाचो एक भव्य पुतळो जावचो आनी तोय बी असोच इन्स्पिरेशन दिवपी सारको स्पेशल पुतळो जावचो आनी हे आमी मुख्यमंत्र्या फुडें विनंती मांडटले. कला, संस्कृती, परंपरा ही सांबाळपाक जाय म्हणून भाशेची गरज आसा. आता सध्या जालें कितें, आमी आमच्या मूळ भाशा जे भाशेंत आमचे कीर्तन, पुराण, वेद सगळे बरेकडे कडेन आसा ती भाशा आमी हळूहळू विसरतात आनी म्हाका एक खंत आसा आनी भंय दिसता की अशें जर एक भाशेचें परिवर्तन जालें जर जायत तर आमी जी कला संस्कृती आसा ती आमी हळूहळू विसरून वतले. आदले वस्ताद इस्ट बंगाल ह्या सिजनाच्या आय लीग वस्तादपण जोडपा खातीर दावेदार आसतले हें तांचो खेळ पळयल्यार दिसता. आयतारा तांणी साळगांवकाराक कांयच निकशें मारले. अशेंच फॉर्म उरलें जाल्यार इस्ट बंगाल अंदू आय लीग जिखपाक शकता. फाटलीं 2 वर्सां इस्ट बंगालाक उपवस्ताद थारिल्ले. हाचे पयलीं इस्ट बंगाल 3 फावट लीग जिखल्यात. आयतारा धुळेर ग्रावंडार जाल्ल्या मॅचीन इस्ट बंगालान साळगांवकर फुटबॉल क्लबाक 4-1 गोलान हारयले. उपरांत पत्रकारांकडे उलयतना इस्ट बंगालाचो कोच ट्रेवर मॉर्गनान खुशी उक्तायली. It's never easy coming here. I mean, we've had bad results here for the last couple of years. I still think the Golden teams, you know, Churchill, Dempo are going to be up there. Prudent are on a great run at the moment. Probably, you know, it was important for us that we went back to Kolkata with points from this trip because we go straight from here to Delhi. Now, if we don't win in Delhi, it makes today's game really insignificant. We have to go to Delhi and win on the 8th. And we have to keep the pressure on Churchill, who are at the top and who played well yesterday. You know, their answer to everybody was to win 6-0, which was a fantastic result. And the pressure was back on us today to get a result here, and we've done that. So, you know, now the pressure goes back to them. दुसऱ्या वटेन आदले वस्ताद साळगांवकराक आपले फॉर्म सुदारपाक बरेच यत्न करचे पडटले. अशेंच खेळ्ळे जाल्यार साळगांवकर 3 वर्सांनी परत खालच्या पातळेर पडटलो. We're struggling at the moment. We don't have too much replacements, so we just have to muddle through. Really, even last week again, you know. But at 1-0, I thought we were as good as them, if not a little better. I thought the referee missed a penalty at both ends, handball at both ends. Everybody saw except him and the linesman. I thought he was poor all game, to be honest with you. I'm not blaming the referee for the game because we threw the game away in the second half by not marking, but I think that good decisions at the right time would have helped the game and helped us. म्हापशेच्यान आमचो रिपोर्टर श्याम सुंदर फट्टे. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा facebook.com/prudentmedia अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यानी खबरांची तरंगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.